संजीवनी साखर कारखान्यातलो घुसपा गोंधळ दिसान दीस वाढत आसा। कारखान्याबरोबर कामगारांचे भविष्य काळकांत आसा। इतकी वर्सां कारखान्यात काम करून तांकां मदतीचो हात सद्याक कांय ना म्हण गोवा सुरक्षा मंचाचे म्हणणे आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही प्रामुख्यान जो विषय जो घेतला तो किंवा ही प्रेस कॉन्फरन्स जी आम्ही आपयली आयज त्याचे मुख्य कारण म्हणजे हांगासरली संजीवनी शुगर कारखानो जो आसा ह्या संदर्भात आसा। मदीं गोवा सुरक्षा मंच म्हणून आम्ही ह्या कारखान्याक भेट दिल्ली आणि त्या भेटीन आम्ही काही लोकांक थंयसरल्या कामगारांक अशें सगळ्यांक मेळिल्ले आणि त्यांच्या कडसून जे आमकां काही गोष्टी लक्षात आयल्यो त्यो गोष्टी सरकारा कडेन तुमच्या माध्यमातून पावच्यो म्हणून आम्ही अशी पत्रकार परिषद घेता। एक म्हणजे सध्या शुगर कारखाना किंवा संजीवनी शुगर फॅक्टरी जी आसा ह्या संदर्भात जो गोंधळ सगळो सुरू जाल्लो आसा वो सगळ्या गोंयांक आमच्या लक्षात येता। एक म्हणजे ही कोणाक तरी चलोवपाक कॉन्ट्रॅक्टराक दिवची अशा प्रकारची एक मागणी सुरू आसा। दुसऱ्या बाजून सरकार म्हणटा की आम्ही ती अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो कारखानो घेता असो सगळो विषय हो चालू आसा आणि तेतून शेतकरी आसतले, ट्रान्सपोर्टर आसतले, शुगर केन किंवा ऊस ट्रान्सपोर्ट करणारे, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसतले, फिक्स लेबर आसतले, यांच्या सगळ्या भितर सगळो गोंधळ सुरू आसा। एक म्हणजे आमकां खबर आसा की सरकार हे करत आसतना विषय हो हाताळत आसतना आमकां लक्षात येता की सरकार जो आसा तो शेतकऱ्यांचो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करता। ह्या कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आसा त्यांचो कॉन्ट्रॅक्टर लेबर जे आसा त्यांचो म्हणजे मदीं बसले उपोशणां त्यांचो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करता। तशेंच ट्रान्सपोर्टर जे कोण आसा त्यांचोय प्रयत्न सोडोवपाचे प्रयत्न करता। पण एक आमच्या त्या सगळ्या चर्चेन आमकां अशें लक्षात येयलें की जे ऑलरेडी थंयसर फिक्स काही लेबर जे आसा जवळजवळ 110 त्यांची संख्या आसा ह्या लेबरांचे मात्र कोणूच त्यांचो विचार करिना। ते 10 कामगार जे फिक्स आसा पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष सरकारान केल्ले आसा त्यांच्या फाटीशी आणि त्यांना पाठिंबो आम्ही गोवा सुरक्षा मंचान दिवचो अशें आम्ही ठरयले आणि त्यामुळे त्यांचोच विषय घेऊन आम्ही आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता। एक म्हणजे आमकां लक्षात येता हे कन्फर्म जे कामगार जे आसा त्यांच्याकडे कशाच प्रकारचे डिस्कशन या एकूण संदर्भात जावंक ना किंवा ते फिक्स आसा। म्हणजे काही मंत्र्यांनी तांकां म्हटिल्लें आसा की तुमकां पगार मेळटा मरे तुमकां आनी ते कित्याक आनी कितें हें दिवपाक जाय अशा प्रकारची तांकां त्यांची हेलावणी केली वयता। खरें म्हणजे पगार मेळटा असो तेजो अर्थ न्ही। पगार मेळटा तो कितको मेळटा ह्या कामगारांक आम्ही जेन्ना चौकशी केला तेन्ना अशें लक्षात येता की त्यांचे सगळे डिडक्शन आणि हे करून सगळे तांकां जवळ 7 ते 8 हजार त्यांच्या हातीन तांकां मेळटा। बहुतेक संजीवनी कारखाना जो आसा तो बंद उडयतले आणि जवळजवळ 17,000 स्क्वेअर मीटर जमीन जी आसा ह्या जमनीचेर ह्या सरकारचो दोळो आसा आणि ह्या जमनीचो उपयोग जो आसा हो सरकार आपल्या अन्य कामांक जे आसता भायले लोकांक हाडून त्यांका ते विकप अशा प्रकारचो प्रयत्न आसूंक शकता अशें आमकां दिसता। आणि त्यामुळे गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा की हे फिक्स कामगार जे आसा यांका एक तर तांकां एब्झॉर्ब करून घेवपाचे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान कित्याक फॅक्टरी ही सुरू जावची ना अशें काल पळय स्टेटमेंट सुद्धा येयल्लें आसा की जवळजवळ 3 वर्सां तरी ती आनी सुरू जावपाची ना आणि त्यामुळे खरें म्हणजे सरकारान ह्या सगळ्या कामगारांक जे आसा ते एब्झॉर्ब करपाचे आसा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान तांकां काही कामगारांक तेंच्यांनी केल्ले आसा प्लेसमेंट दिल्ले आसा पण सगळ्याच कामगारांक हांकां खंय ना खंय तर रिप्लेस करून दिवपाचें